रोड वाडयले, रोड कमी जाले, हायवे वाडयले, हायवे कमी जाले, म्हणजे रोड पावचे ना आमकां. आनी त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जो आयज कोलॅप्स जाला हो सारको जावपाची गरज आहा. हेचेर बरो कन्सल्टंट नेमचो आनी कितल्यो बशी गोंयांत जायो त्यो वर्द्यो आमच्यो गोंयच्या लोकांक, जे स्थानीक लोक आहा, जे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बिजनसान आदीं आहले वो आतां फुडें सरोंक सोदतात, तांकां दिवचे, इंट्रस्ट फ्री लोन दिवचो आनी तांकां डिझल सबसिडी दिवची. तेजें मत बदलीत आसता, तुमकां खबर आसा, सो हांव तेजेर कांय कमेंट करपाक सोदना. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन कितले बरे प्रमाणान चलता. आज हिंगा 2 न्यू रूट आमी इनॉग्रेट केल्ले आसा. न्यू बसीज आमी हाडीत आसा, आमचे चालील आसा. पयले इलेक्ट्राच सप्लाय करताले, आतां आनीकूय एक बस कंपनी येयल्ली आसा. शॉर्टली तेय आमकां इलेक्ट्रीक बसीस दितले. इतले काम करता. थोड्यो बसीस आमच्या चेअरमॅनान ते बोर्डा घालून डिझल बसीस, ल्हान बसीस त्योय थोड्यो जाय म्हूण सांगला. आमी ओके केला. सरकारूय पयशे दिता. पयलींच हांवें ती फायल क्लियर केला. आमी खूंय ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव करपाक पावलां उचलपाचें बंद करूं ना. आमी एक लक्षांत दवरपा जाय, थोड्यांक ती म्हायती आसना की. आनी लास्ट म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, गोंयांत आमी फकत संख्या 18 लाख आसत आजच्या डेटीर, पूण आमचे ट्युरिस्ट कितले येता, 1 करोड सुमार ट्युरिस्ट येता. सो तेय तुमी लक्षांत दवरपा जाय. इट चेंजीस द होल गेम चेंजर जाता तो. सो स्टील वी आर अप टू द मार्क. आमी एक करून प्रॉब्लेम माननीय मुख्यमंत्र्यान सोडयल्लो आसा. आमी ताका जे सजेशन दिता तो बरे भाशेन म्हणजे आयकून एक बरें डिसिजन घेता. फुडाराकूय हेंच जातलें. कोण उलयता तांकां उलयन दी, म्हाका म्हाजें कमेंट ना.